गोवा मिड डेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान। भारताक G20 अध्यक्षपद मेळप ही मोठी संद, खासा करून भारताच्या अमृत काळात म्हण प्रधानमंत्री मोदी उलयला। संसद अधिवेशनाक एंट्री मारच्या आदी प्रधानमंत्री मीडिया कडेन उलयले। संसदेचे शियाळी अधिवेशन सुरू 7 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर मेरेन चलतले। अधिवेशनात 16 नवी विधेयकां येवपाची आसात। ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, लेकिन ये G20 समिट एक समग्र रूप से मैं भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, इतना सामर्थ्य, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है। पिछले दिनों मेरी सभी दल के अध्यक्षों से बहुत ही सानुकूल वातावरण में चर्चा हुई है। सदन में भी इसका प्रतिबिंब जरूर नजर आएगा। सदन से भी वही स्वर उठेगा जो भारत के सामर्थ्य को दुनिया में प्रस्तुत करने के लिए काम आएगा। आरबीआयन रेपो रेट परत वाडयली। सेगीत 5वे खेप रेपो रेट 35 पॉइंट वाडयली। 5.90% आशिल्ली 6.25% पावली। चालू आर्थीक वर्सा अर्थव्यवस्थेचे वाडीचो अदमास देंवन 7% वेल्यान 6.8%। एमपीसी बसके उपरांत गव्हर्नर शक्तिकांत दासान द्विमासिक मुद्रा धोरण जाहीर केले। बँकांचे EMI आनीक म्हारग। To increase the policy repo rate by 35 basis points to 6.25% with immediate effect. Now, I think this is one occasion where the market expectations and the decisions of the Monetary Policy Committee are by and large aligned. Now, consequent to this increase in the policy repo rate by 35 basis points, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 6%, and the marginal standing facility rate and the bank rate to 6.5%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. आता पुढे निकती चालली खबर। भाजपा सरकाराच्या ह्या टर्मात जी 3 डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशनां सभापती मुखार आयिल्ली ताचे पयले पेटिशना भितर नोटिसो इश्यू जाल्ल्या रिस्पोंडंटाक हे पयले पेटिशन आसले जे अमित पाटकरान अगेन्स्ट मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत काँग्रेसीन आसतनाच घातलेले। ते टायमार जो इन्सिडंट जालो की फाटल्या असेंब्ली सेशना वेळार मदीं बोळा जाल्लो की काँग्रेसीतले आमदार फुटोन भाजपात येवपाक सोदता आनी तेन्ना ते रिजन धरून हे पेटिशन घातलेले आनी तितून भितर मुद्दे अशे मांडलेले की पार्टीचे मिटिंगे भितर ते दोन्ही आमदार अटेंड जाले ना, मिटींग अटेंड केली ना, पार्टीच्या अगेन्स्ट कितें स्टेटमेंट जाले, कितें स्टेटस दवरले गेले, असले मुद्द्याच्या आदाराचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातलेले। तितून भितर ही नोटीस रिस्पोंडंटांक केली आनी त्याची हियरींग हे 16 डिसेंबराक दनपारच्या 12 वरांचेर स्पिकराच्या चेंबरान जातले। आनीक 2 पेटिशनां उरता ती खरी एक्चुअली डिफेक्शन जाल्या उपरांतची, म्हणजे सप्टेंबरान जे डिफेक्शन जाले 8 आमदार काँग्रेसीतले भाजपात येयले अलॉंग विथ मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत। तेजे उपरांत 1 म्हयन्याच्या काळान गिरीश चोडणकर जे आदले काँग्रेसचे प्रेसिडेंट आहा तेणी पेटिशन डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन स्पिकरा मुखार घातलें आनी एक इंडिविज्युअलान अशेंच ह्या 8 आमदाराचे अगेन्स्ट डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातलेलें। तेजेर अजून कांय नोटीस इश्यू जाले ना। जे आमी स्पीकर रमेश तवडकरा कडेन जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना तेणी सांगलें की फुडले 10-12 दिसां भितर ह्या मॅटरान नोटीस इश्यू जातले आनी हियरिंगूय सुरवात जातली म्हणून सांगला। मुखेल मुद्दो हितून म्हणजे
जी काँग्रेसीचे आमदार फुटले तेन्ना काँग्रेस पार्टीचे म्हणजे मेन पेटिशन येवपाक जाल्लें तें आजून स्पिकरा मुखार पावलें ना. काँग्रेसीची सुत्रां सांगता ते प्रमाण तेंचो ड्राफ्ट पेटिशनाचो रेडी आनी येता ते 2-4 दिसां भितर ते केन्नाय पेटिशन घालपाक शकता अशें कळटा. सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लोकेश शिलकार प्रुडंटा खातीर. दिल्लीत बीजेपीचो आटा पिटा फळादीक जायना. दिल्ली महापालिका वेंचणुकेत बीजेपीक देंवन आप सत्तेर येता. 250 सिटांचे महानगरपालिकेत 130 सीट घेवन आप बीजेपी परस 31 सिटांनी फुडें. काँग्रेस तिसरी. राजधानीचे महापालिकेची वेंचणूक 4 डिसेंबराक जाल्ली. फाटली 15 वर्सां जाली हे नगरी संस्थेचेर बीजेपीची सत्ता आसा. गिरी हायवेक तेकून शेतांत नवेच जाल्ल्या बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्डाक सकाळी उजो लागलो. कसो लागलो ते अजून कळिल्लें ना. स्क्रॅपयार्डांतले चडशे सगळे सामान लासून काबार म्हूण स्क्रॅपयार्डवालो सांगता. 2-1 लाखांवर खंय लुकसाणीचो अदमास. 2 फायर ब्रिगेडींनी येवन आटापा हाडलो. उजो कोणे घाला आसूये म्हूण दुबाव. चवकशी चल्ल्या. आज सकाळी सुमार 7 सुमार पर्वरी आनी गिरी हे दरम्यान हायवे कुशीक जे स्क्रॅप यार्ड आहा त्या स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो. उज्यान टायर आनी प्लास्टीक आनी हेर वस्तू जळोन तेजे सादारण 2-1 लाख रुपयाचे सुमार लुकसाण जालें अशें ओनर म्हणटा. 2 बंब लागले म्हापसा अग्निशमन दळ आनी उजो कसो लागलो हे ताका काय कळना पूण ताका डावट लागता हो कोणी ते लायला आसतलो पूण त्या हितून इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. आग लग गया था, हम लोग देखा नहीं, ऑटोमेटिक सुबह के टाइम में ऐसा आग लग गया. हम लोग इधर ही था, मालूम नहीं चला. कितना है वो लॉस? तकरीबन 2-3 लाख रुपया जाएगा. किसी ने लगाया? नहीं, अभी तो देखा नहीं तो कैसा बोलेगा. क्या क्या था उसमें? पूरा प्लास्टिक का वायर ये सब यही सब था. प्रुडंटा खातीर हांव गिरीच्यान श्यामसुंदर फडते. आज दत्त जयंती. ब्रह्मा विष्णू महेशाची एकरूप त्रिमूर्ती दत्तात्र्याची जल्मतीथ मार्गशीर्षाचे पुनवीक. दिसभर पुजा विधी भजना प्रसाद महाप्रसाद. सांजे बाल दत्तात्रेय पाळण्यांतल्या बाल दत्तात्रेयाच्या दर्शनाक सांजे उसरा पालखी आणि आरती मेरेन गर्दी. पळयात गोंयभरचे दत्त जल्म सुवाळे. भारतात येवपी यूकेच्या नागरिकांक ई-विजा सुविधा परत सुरू जातली. सिस्टम अपग्रेड चालू आसा. विजा वेबसायट रोखडीच सुरू जातली म्हूण लंडनांतल्या भारतीय उच्चायुक्तान स्टेटमेंट काढला. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन प्रधानमंत्री मोदी आनी अमित शाहचे उपकार मानले. ट्युरिस्ट सिजनाक बूस्ट म्हूण TTAGन सरकाराचे उपकार मानले. We would like to thank from bottom of our heart
to Chief Minister, Tourism Minister, Director Tourism, Government of Goa as a whole, and the center government for reinsisting the tourist e-visa for UK specifically. आता कितें आसा, 2 फ्लायटी UKच्यान येताली, one from Gatwick Airport and one from Manchester, and ताका capacity 50-60% येताली. Because of visa issues, flight was coming empty. With this procedure, it will help in filling up the flight. Not only that, there is a direct flight Air India ji asa from London. There is a Qatar Airways, Oman Airways also flight coming via London. So त्या scheduled flight आणि tourist वाटताले येवपाचे. आणि इनिशियली 4 फ्लायट तेंच्यांनी प्लॅन केल्ली UKच्यान येवपाची, TUI जे ऑपरेटर आसा. But because of visa issues, they are restricted to 2 flights, आणि तितूनय त्यांची कॅपॅसिटी कमी येताले लोक. But with e-visa coming in, I think it will go long way in the reviving foreign tourists into Goa. Welcome to all my friends from the UK. UK is a dominant market in Goa, and we need to ensure that these tourists add to the international numbers. When we talk about international tourists come in, UK and Russia play quite a major and dominant role. And आमका विजाचो issue आशिल्लो. Last few months, from the time we have taken, there have been bilateral issues. After the new Prime Minister, Mr. Sunak, has come in, and Modi ji's talks with him, I think a lot of things have eased out. आता पुढे निघती चालली खबर. नमस्कार, हांव आसा पत्रादेवी चेकपोस्टाचेर. आयज पत्रादेवी चेकपोस्टाचेर एक्सायज डिपार्टमेंट एक्सायज ऑफिसरान 2 ट्रक जे आसात अल्कोहोल कॅरी करून गोंयांतल्यान महाराष्ट्रान वयताना तांकां ताब्यात घेतलेले आसा. एक ट्रक ड्रायव्हर फरार जाल्लो आसा, एक ड्रायव्हर सध्या ताब्यात मेळ्ळेलो आसा. एकंदर एका ट्रकान चेअर्स आणि अल्कोहोल ते कॅरी करताना हांगा धरलेले आसात आणि फुडले जे व्हॅल्युएशन आणि फुडले जे प्रोसेस जी आसा सुरू आसा. एकंदर आयज पत्रादेवी चेक नाक्याचेर 2 ट्रक एक्सायज डिपार्टमेंटान ताब्यात घेतलेले आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल नागी मनी. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. महाराष्ट्र कर्नाटकाचो बेळगाव शीमवाद चढार पडला. महाराष्ट्राच्या मंत्र्या बेळगाव एंट्री बंद. कर्नाटकात महाराष्ट्राच्या एसटी आणि ट्रकांच्यो तोडफोडीच्यो घडणुको घडिल्ल्यान महाराष्ट्रान कर्नाटकात एसटी बसी बंद केल्या. केंद्रात मदीं पडचे म्हूण महाराष्ट्राचे फुडारी मागतात. लग्नाचो सीझन आशिल्ल्यान बेळगाव यो वच करतल्या गोंयकारांकूय प्रकरण बादले. घडोवन हाडून पळयता तांचेर कारवाय करची म्हूण आयज कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी हांगा एक मोर्चा येवजिल्लो आसलो. आनी हे जे रक्षण वेदिकेचे कार्यकर्ते बेळगांव येता आसले, बेळगांवच्या सादारण 18 किलोमीटर आसलेल्या हिरेबागेवाडी चॅकपोस्टाचेर ते जेन्ना एकठांय आयल्ले तेन्ना तांणी कर्नाटकाच्यो 6 ते 7 बसीस तांणी तोडून उडयल्यो. तांचेर फातरफेक जाली आनी ताची लुकसाण जाली. पुलिसांनी तांकां रोखडेच ताब्यात घेतले. आयज सुद्दां बेळगांवांत आनी सगळे कडेन पुलिसांचो बंदोबस्त वाडलेलो आसा. पुलीस आपल्या वेगवेगळ्या वाहनान सांगाता, तेच भशेन 1000 पुलीस फोर्स सांगाता तांकां सज्ज आसात. हिरेबागेवाडी कांय कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी तांणी ताब्यात घेतल्या. तेच भशेन बेळगांवांत येवपी जी वाहनां आसात महाराष्ट्रांतल्यान, तर प्रत्येक नाक्याचेर ह्या वाहनाची तपासणी जाता आणि पुलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त दवरलो आसा. मोपा एअरपोर्टाक नाव दिवपाचो निर्णय दिल्लीत जातलो. फुडारी म्हूण मनोहर पर्रीकराकूय मान्य. मोगोचो आमदार सुदीन मिडिया कडेन उलयलो. पणजे महापालिकेक ईव्ही गाडयो दिवपाचे कार्यावळीक गेल्ले कडेन मिडियान ताका मोपाच्या नांवा विशीं विचारले. भाऊचे नाव दिल्यार खंय खोस जातली. कोण आंदोलनाची भाशा करता ताका खंय अर्थ ना. मोपा एअरपोर्टाक सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराचे नाव लागीं फायनल जाला म्हूण चर्चा आसतना मोगोचो आमदार सुदीन ताचेर उलोवंक सोदिना. निर्णय खंय दिल्ली जातलो. लीडर म्हूण पर्रीकार खंय मान्य. एक म्हणजे मला खूप
आनंद होतोय. भाऊसाहेबाचं नाव जर मोपा एअरपोर्टला दिलं आणि मगो पक्षानं ती मागणी केली, मी लीडर म्हणून सांगत नाही, मगो पक्षानं आधी मागणी केली, त्यांनी रिझोल्युशन घेतलं एक्झिक्युटिव्ह कमिटीनं आणि ही सगळी रिझोल्युशन मागणी जी केली त्यांनी प्राईम मिनिस्टरपासून गव्हर्नरपर्यंत आणि मुख्यमंत्र्यापर्यंत सगळीकडे पोचवलेली आहे. त्याचा योग्य निर्णय मला वाटतं दिल्लीला होणार, कारण गोव्या सरकारकडं याच्या संबंधी काही नाही आहे. पर्रिकर यांच्या नावाचं पण कुठेतरी मागणी नाही, त्याच्यावर मला बोलायचं नाही. तो प्रश्न भारतीय जनता पक्षाचा आहे. लीडर म्हणून मला तो पण मान्य आहे. आता हे सगळं जे भाष्य आहे, तुम्ही जे प्रश्न विचारतात त्याला उत्तर गोव्यात नाही आहे, कारण युनियन मिनिस्ट्री काय डिसाईड करते हे गोव्यातल्या मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना पण ठाऊक. मोपाच्या नावावयल्यान आंदोलनकर्त्यांक खंय अर्थ ना, ते खंय मोगो सोडून गेल्ले. जे कोण इथं आंदोलनाच्या पवित्र्यात आंदोलनं करतात त्याला काही अर्थ नाही, कारण ह्या लोकांनी मगो पक्ष जेव्हा सोडला तेव्हा विचार केला नव्हता. पणजे महापालिकेक ECLEI कंपनीन 2 आणि 3 व्हीलर मिळून 24 गाडयो दिल्यो. सुदिनान बावटो दाखयलो. And government of Goa has also initiated preparation of 100% renewable energy plan or energy action plan with Ministry of New and Renewable Energy Government of Goa. If you want to have a vision, then you have to think twice. A good project has to come. And to convert everything non-pollution, then you require a guts. That is also important. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. तिळाळी कालव्याचे काम येता तेन्ना गोंयची उदक पुरवण खंडीत जावची न्ही म्हूण WRDन उपाय काढला. कालव्याचे काम येता तेन्ना धरणाचे उदक शापोरा न्हंयत सोडप आनी साळात ते उदक पंप करप. ते खातीर साळ न्हंयचेर बराज बांदपाचो निर्णय घेतला म्हूण WRD मंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला. सद्याचे तिळाळी कालव्याचे महाराष्ट्र वतीन काम चल्ला, म्हयन्याभरात जावपाचे. हे कॅनल जे आसा पळय न्ही सादारणशे 30 वर्सां पयलीं बांदिल्लें, 30-35 वर्सां पयलीं बांदिल्लें आनी त्यामुळे ताजी डागडुजी रिपेर वर्क हें करूंकच जाय. आनी त्या नुसार आमी आतां कितें केल्लें आसा, जर जायत जाल्यार न्हंयक जें उदक येता तें उदक आमी लिफ्ट करतात. आनी हो जो इशू आसा म्हणजे कॅनल दुरुस्त केले की कॅनल बंद करपाचें, गोंया उदक मेळप ना वगैरे, नॉर्थ गोवा आमकां उदक मेळप ना, उदकाची अडचण जावप बी आसा पळय न्ही शेती खातीर आनी पिवपा खातीर बी, हाजेर एक परमनंट उपाय करपाक केल्लो आसा. आनी तो परमनंट उपाय असो आसा, जेन्ना जेन्ना एखादी डॅमाचे म्हणजे कॅनलाचें काम दुरुस्तीचें जाता त्या वेळार न्हंयक ताणें उदक सोडपाचें. न्हंय जें आसा पळय न्ही तें न्हंयक उदक सोडपाचें, तिळारी न्हंय किंवा आमच्या आमी शापोरा म्हणटात. आनी तें उदक जें आसा पळय न्ही तें आमी हांगसर साळगांव जें आसा पळय न्ही थंय आमी बॅरेज बांदतात मोठी, जेचें काम मुखार 2-3 म्हयन्यांत सुरू जातलें. ती मोठी बॅरेज तशी जाली न्ही थंय आमकां उदक जाय तशें लिफ्ट करपाक डायवर्ट करप एक्चुअली न्हंयतल्यान डायवर्ट करून सकयल हाडप उदक, न्हंयतल्यान सकयल हाडपाचें, लिफ्ट करपाचें वयर हाडपाचें. ओके. आतां हे काम चालू आहा पळय न्हू, अंदाजे खर्च कितलो आसतलो तेका आनी कितले? हे सगळें काम जें आसा तें आमच्या अखत्यारीत येना, तें तांचे लेवलाचेर थंय आमच्या महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान. ताजो एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन आमकां तें मेळूंक ना. तेंचे एरियेन आहा ते कॅनल, मेन कॅनल जो आसा पळय न्ही तोच कॅनल ते रिपेर करता. आमकां इम्पॅक्ट जावपी एरिया खंयचे आसतलो ह्या खातीर? ना आमकां इम्पॅक्ट म्हणजे नॉर्थ गोवा उदकाची जी अडचण आशिल्ली पळय न्ही ताजेर आमी PWD कडेन सिरीज ऑफ मिटिंग्स घेतल्या. फाटल्या 3-4 मिटिंग्स घेतल्यो फाटल्या 15 दिसांक आनी उदक सारकें स्टॅबिलायज जाल्लें आसा. ओके. आनी ते उदकाची अडचण जावची ना आनी ते न्हंयतल्यान पंप करता जाय त्यो? हय. गोंयच्यो प्री बजेट मागण्यो घेवन गोंयचो मंत्री माविन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणाक मेळ्ळो. तिची सगळ्या राज्यांबरोबर प्री बजेट बसका जाल्ली, ती गोंयाक चुकिल्ली. केंद्राच्यो स्किमी गोंयाक 90% केंद्र आनी 10% राज्याचो वांटो ह्या प्रमाणात दिवच्यो म्हूण प्रस्ताव. सिवरेज, रस्ते, हेर इन्फ्राक पयसो. एंटरटेनमेंट उद्योगाक टॅक्स हॉलिडे मागल्या. प्री बजेट मिटींग कन्सल्टेशन जे आसता स्टेटींग कडेन, पूण ते दिसा माननीय मुख्यमंत्री पावना आनी हांवूय पावना. गोंयचे खातीर कितें कितें केल्लें जाय, बजेटान स्पेशल ट्रिटमेंट आमकां कितें जाय तें डिस्कस करपा खातीर हांव दिल्ली ते मेळपा आयिल्लो. हांवें एकूच सांगलें, आमकां जो रेशियो जे सेंट्रल फंड्स मेळटा ते 60-40 आहा ते नॉर्थ इस्टर्न स्टेट जे 90-10 मेळटा तशें जावपा जाय, नाजाल्यार गोंय आमचें सफर जातलें म्हणून. म्हाका दिसता आमी मोर देन म्हणजे 100 लाख टुरिस्ट येवपा शक्यता आसा. आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी वाडोवपा जाय, आमचे लोकल लोकांक त्रास ना जाता तशें, आनी तें करपा खातीर आमकां
चड मदत जाय सेंटरा कडेन आमचे सुएज सिस्टम सारकी फिक्स करपा जाय रस्त्या खातीर आमकां पैसे जाय गोवा शुड बी गिवन अ टॅक्स हॉलिडे फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आमचे स्टुडिओ आसपा जाय आमचे फिल्म शूटिंग लोकल्स आसपा जाय सो दॅट एवरीबडी कनेक्टेड वेदर फ्रॉम हॉलिवूड और बॉलिवूड और टॉलिवूड कम्स टू गोवा वी गॉट लिबरेटेड मच लेटर इन 61 आनी 2 प्लॅन पिरियड आमकां मिस जाल्ले गोंयचे खातीर ताका लागून हे मेकअप करपाक तेन्ना आमकां चड पयशे जाय जायना हे हांवें थिंगा मांडावळ केली आनी ती बरी सिंपथेटीक आशिल्ली. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट.